हातूंत बरेपण लाभुल्ल्याच्या की चड वायटच घडलें. देर इज एन एंड फॉर द नीड ऑफ मॅन, देर इज नो एंड फॉर द ग्रीड ऑफ मॅन. मुरी एका दादल्या वरवीं चड दैर दाखयता. कार्मेल मायेंतय भोवमोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या संवसाराच्या चरित्रेचेर आमी दिश्ट घालूं तर सबार क्रांती जाल्यात, रेवोल्युशन्स. तातूंत रशियन रेवोल्युशन, फ्रेंच क्रांती, स्पॅनिश क्रांती असले प्रख्यात जावन आसात. आनी तशेंच मुस्तू क्रांतिकार लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स हे प्रमुख. पूण ह्या क्रांतीनी आमी देखता की ह्या क्रांतीनी हजारो लोक मेले, इगर्ज्यो रावळेरां देसवाटलीं, करोडांनी लोक निराश्रीत जाले. हातूंत बरेपण लाभुल्ल्याच्या की चड वायटच घडलें. तशेंच आमच्या भारतांत थोडे पटी क्रांती जाल्यात. स्वातंत्र्या वेळार क्रांती जाल्यात. त्या उपरांत इंदिरा गांधीन तिणें एक क्रांती हाडिल्ली, उळववणे भुमिया वडेया. आनी हातूंत कितल्या जाणांक, आमच्यांकी मुस्तू जाणांक तांणी गेनीचे ते जागो आमकां आमच्या नांवार जालो. आनी आज आमकां तो जागो आमकां फावो जाला. ही एक क्रांतीच म्हणयेत. बायबलाचेर आमी दिश्ट घालूं तर थंय क्रांती केल्ले सबार जाण आसात. एस्तेर महाराणी एकली धैर्यादीक स्त्री ती असिरियाच्या गांवांत इस्रायल लोक बंदडेंत आसतना आनी नामान म्हणलो एकलो त्या इस्रायलीच्या लोकांक द्वेश मारूंक सोदतना ती धैर्यान देवाचेर पातयेवन मागून उपास करून अहाश्वेरोस राया लागीं येता आनी ताचे कडेन आपल्या लोकांच्या जिवा खातीर भीक मागता. आनी अशें ती धैर्यान म्हणले धैर्यादीक स्त्री ती इस्रायलीचो जीव ती वाचयता. आनी मुंदरून आमी वेता आसतना आमची आविलाची सांत तेरेस धैर्यादीक स्त्री, तिणें भितरल्या माद्रीन थंय नवीकरण हाडलें मात्र न्हय, एक स्त्री जावन 16व्या शतमानांत. पूण पाद्रपा मदें कार्मेलीत फ्रादी मदें तिणें नवीकरण हाडलें आनी आध्यात्मीकपणाचे व्हडले 4 बूक तिणें बरयले. आज सगळ्या संवसारांत ते प्रख्यात जावन आसात. आनी अशें हिस आचादीक बळादीक क्रांतीकार जावन आसा आमची भगिवन मुरी. मुरी सबार पड्डी आमी तिचें जीवन पळयत आसतना, तिचें खालतेपण पळयत आसतना ती एक आबाल स्त्री म्हणून सबार आनी चिंचे आसा. ती आबाल स्त्री न्हय. बगार तिच्या काळाचे ते सन्निवेश आमी पळयत आसतना ती जावन आसाल्ली क्रांतिकारी, धैर्यादीक आनी एक बळवंत स्त्री. कित्याक म्हळ्यार तिच्या काळार सगळे दादल्याच्या मुठी भितर आसले. स्त्रियांक बायबल वाचूंक, तोरा म्हळ्यार मोइजेचे 5 बूक, प्रवाद्यांचे बूक वाचूंक नातिल्ले. तांकां टेंपलांत दादल्या बराबर बसूंक नातिल्ले. सगळे शास्त्री, फरिजेव आनी याजकांच्या मुठी भितर सगळे धर्मूच आसले. आनी त्या वेळार मुरी एका दादल्या वरवीं चड दैर दाखयता आनी ती भावार्थ बरवसो आनी मोग दाखयता. एक 2 सन्निवेशां दिवची जाल्यार मुरी एक इजबी हाडिल्ल्या वेळार तिका गोत्त आसलें एक अवकार स्त्री जर तर गर्भेस्त जाली तिका फातोर मारून दिवेशी मारची पद्दती रिवाज त्या काळार आसली. जाल्यार सांजुजे तिचेर दुबाव उसारता म्हूण ती जाणा आसल्यार धैर्यान ती म्हणटा देवाच्या उतराक हांव जावन आसा, देवाची चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. उपरांत आमी पळयता जेजूक प्रसूत जातना जेजूक तिणें ह्या जल्म दिता आसतना एक जागो नातुल्लो जाल्यार ती धैर्यान ते सन्निवेश ती फुड करता. हेरोद जेजूक
द्वेशी मारूंक सोदता आसतना 300 महिला सांजुजे संगी धैर्यान ती पयन करून इजिप्ताक पावता. त्या उपरांत जेजू ल्हान आसतना तो सांजुजे अंतरल्यारी एकलीच स्त्री, आबाल स्त्री सगळो दिसाचो ग्रास जोडून जेजूक ती ल्हानवड करता. उपरांत ताच्या शिसांनी सबारांनी सांडून घाल्ल्यारी, लोकांनी केबडोयो केल्यारी ती मुरी जेजूचो कुर्सार पाटलाव करता आनी कुर्सा म्हळी ती जेजू मरता म्हणसर रावता. आनी थंय तिणें बोगचे ते 8 विटे मुरी जेजू कुर्सार मरता आसतना तिणें बोगचे ते 8 विटे ते विशेष जावन आसात. धैर्यान ती फूड करता आनी उपरांत जेजूची कूड तिच्या उस्क्यार दिता आसतना, जेजूक निकेपिता आसतना तिणें दाखयल्लें थंय धैर्य, बोळ, निजायकी एका बळवंत स्त्रियेचें बोळ जावन आसा. मोगाचे न्हू, असलेंच धैर्य आनी बोळ आनी क्रांतेची उतरां आयच्या स्तुती गायनांत मुरी आमकां दिता. आयचें स्तुती गायन हांवें तुमकां सांगल्या प्रकार पोरण्या सोल्ल्यांत हाण्णा असलें एक गीत गायता आनी हेंच मुरी संतोशान बरोवन उल्हासाच्या उमाळ्यांनी हें गीत गायता. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वडवी गायता म्हणून ती आराम करन ह्या सगळ्या स्तुती गायनांत आमी पळयता 3 तरांची क्रांतीच्या विशयांत ती उलयता. 3 तरांच्या क्रांती विशयांत ती उलयता. कसल्यो त्यो क्रांती? पयली ती उलयता मुरयेच्या स्तुती गायनांत नैतीक क्रांती, मॉरल रेवल्युशन. आमी वाचता ओळू 51 3रो अध्याय लुकाचो. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पट आयल्यात. ती म्हणटा आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पट आयल्यात. एक क्रांतेचें उतार हें. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांवपणांत हंकाराक इडेना. हंकाराक मोरानंत क्रिस्तांवपण जावन आसा. हंकारी मनीस देवाक केदिंगस मानवाना. सकट धर्मांक तुमी गेल्यार म्हज्या आनी देवा मदें, म्हाका आनी देवा थंय एकवटूंक व्हडली अडखळ जावन आसा आमचो हंकार. हिंदू भाशेन हिंदू धर्मांत ताका म्हणटात अहंकारा. इंग्लिशांत इगोचो अर्थ म्हळ्यार एज गॉड आउट. देवाक तूं भायर घाल, देवाक तूं भायर घाल आनी देवाच्या सिंहासनाचेर तूं बस आनी तूं सांग तुकाच हांव जावन आसा सर्वस्व. देवाक तूं भायर घालताय तुज्या जिवनांतावन. तर असले आनी देवा लागीं एकवटचें कशें? तेचून असलो हंकार सबारपटी ग्रेस्त मनशांक हंकार येता, अधिकाऱ्यांक हंकार येता, पदवेदारांक हंकार येता. पूण मुरी म्हणटा असल्या हंकार्यांक देवान दुस्पट आयल्यात. शास्त्री आनी फरिजेव जेजूच्या काळार ते हंकारी जावन आशिल्ले आनी कितें घडलें? त्या जेजूच्या ओपारीन एक दीस फरिजेव आनी सुंकागार टेंपलाक येतात, मागतात. रिकताना फरिजेव नितीवन जावन आशिल्लो पूण सुंकागार फातकी जावन आशिल्लो. फरिजेव हंकारान उलयता पूण वो कलतेपणान उलयता. पापया देवा म्हजी पातकां बोगोस म्हणून तो सुंकागार म्हणटा. भायर येता आसतना, टेंपलांतल्यान भायर येता आसतना तो सुंकागार फातकी जावन भितर सरिल्लो, नितीवन जावन भायर येता, देवाक मानवल्लो जाता. पूण फरिजेव तो अनितीवंत जावन भायर येता. मोगाच्यान हेंच जावन आसा हंकार्यांक देवान दुस्पट आयल्यात म्हणून. देखूनच जेजू वांजेलांत सुंकागारांक, फातक्यांक, कोण आपले समाजेन पयस केलां तांकां सगळ्यांक लागीं करता. देखूनच मुरयेच्या जिवनांत हेंच कालतेपण तिणें उतरान सांगचें न्हय, बगार ती खाल जाली. हांव जावन आसा देवाची चरणदासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. ही उतरां तिणें म्हळी मात्र न्हय, जेजूच्या मुरयेच्या विसवणेक आमी गेल्यार हेंच आमकां कळटा.
ते मुरयेच्या खालार केदी केदी व्हडल्यो स्त्री आसुल्ल्यो, मंथनाच्या कुटुंबांतल्यो स्त्री आसुल्ल्यो, हेरोदाच्या त्या कुटुंबान जावं दी सीझर, रोमाच्या सीझर त्या रायाळ कुटुंबांत व्हडल्यो स्त्री आसुल्ल्यो. देवान तांकां विशय तें देवाची आवय जावन. पूण एका किरकोळ स्त्रियेक, नाजरेथेच्या एका सामान्य स्त्रियेक, अशिकपी स्त्रियेक देवान विसलें. देखूनच मुरी म्हणटा हें जावन आसा देवान केल्ली व्हडली क्रांती. हंकार्यांक ताणें दुस्पटायल्यात, खालत्यांक ताणें ऊंच उबारल्यात. दुसरी क्रांती जावन आसा सामाजीक क्रांती. मुरी ह्या विशयान उलयता, सोशल रेवोल्युशन. हे व्हड 50 आमकां सांगता की पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घालां आनी किरकोळ्यांक ऊंच उबारल्यात. मोगाचे न्हू, क्रिस्तांवपणांत ग्रेस्त गायेक, दुडवाक, पदवेक, अधिकाराक लब जाल्ल्याक जागोना. लब जाल्ल्याक जागोना. कित्याक म्हळ्यार देव केदाळास किरकोळ्यांक ऊंच उबारता. पोरण्या सोल्ल्याक तुमी वसा, आब्राहाम तो ऊर गांवचो, त्या काळार व्हडलीं राष्ट्रां आसलीं, देवान तांकां विशय तें. पूण आब्राहाम एकलो कोणाकी गुर्तू नातुल्लो व्यक्ती, तो सर्व जनांक असो बापूय जावन देव विंचता. उपरांत आमी पळयता मोइजे, ताका गाग येतली, देव तसल्याक आबालाक विंचता, इस्रायल लोकांक इजिप्तांतले भायर काडूंक. इजाया तो पातकी जावन आसुल्लो, पातकी वोंटांचो. जेरमिया तो एक युवक. आमोस तो बोकऱ्यांक चलयतलो. नव्या सोल्ल्याक येता आसतना शीज जावन आशिल्ले कोण ते अशिकपी मनीस, सुखागार, मातेव जावन आसलो सुखागार. असल्यांक देव आपले शीस जावन, आपले प्रवादी जावन विंचता. पदवेदारांक तो विंचना. ताच्या काळार, जेजूच्या काळार शास्त्री, फारिजेव सगळे तोरा, म्हळ्यार मोइजेचे 5 बूक जाणा आसले, प्रवाद्यांचे बूक जाणा आसले. पूण देवान तांकां विसरूंक ना. कोणाक विसलें? संवसाराच्या दृश्टीन आशिकपी, नेणारी, किरकोळ म्हणून वळखतल्यांक ताणें विंचलें. देखूनच मुरी सांगता पदवेदारांक ताणें उंच आसनांत म्हणून सकला घाल्यान, किरकोळ्यांक ताणें ऊंच उबारल्यान. देखूनच हे मुरयेच्या जिवनांत ती आमकां दिश्टीक पडटा. आनी उपरांत मुरी फातिमान जावं दी, लुर्दान जावं दी, कोणाक ती दिश्टी पडटा? धाकटुल्या भुरग्यांक, व्हडांक ती व्हडल्या शिप्यांक दिश्टी पडना, ती धाकट्यारांक दिश्टी पडना. बगार भुरग्यांक, सामान्य लोकांक ती दिश्टीक पडटा. तिसरी क्रांती जावन आसा मुरयेन केल्ली. ह्या मुरये विशयी उलयता आर्थीक क्रांती. भुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी तिणें भरल्यांत, ग्रेस्तांक रित्या हातांनी तिणें फाटी धाडल्यान. ओल्ड 50 मोगाच्यान मुरी कित्याक हो संदेश दिता? भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत, ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटी धाडल्यान. आमचे संवसार पळयल्यार आयचो आबलेशी संवसार. आबलेशी संवसार म्हळ्यार कितलें तूं आरायताय, आज कोणाकी सॅटिस्फॅक्शन ना. कितलें तुका देर इज ए एंड फॉर द नीड ऑफ मॅन, बट इज नो एंड फॉर द ग्रीड ऑफ मॅन. ते खोरें तुमी आमचे रयत खोरें उपेक्षितात. खोऱ्यान कोणटाना माती भायर वचना, माती पुरा भितरच येता. मनशाचो स्वभाव तो. कितलें जाय ताच्या की चड. उत्तर प्रदेशांत थोड्या वर्सां आदीं एकल्या CBIन एका इन्स्पेक्टराक रेड केल्लें. ताणें इतलो दुडू आरायल्लो की ताच्या गजडे बंदाक हो काळो दुडू आसुल्लो. ताका मात्र पुरो न्ही, ताच्या पुताक पुरो, पुता नात्रांक पुरो, तांच्या पोंतुरांक पुरो, आनी उपरांत तो दुडू आरावन उंत आसुल्लो. जाल्यार ताका संतोश नातुल्लो. मोगाचें न्हू, हें जावन आसा मनशाचें जिवन. देखूनच आमचो पाप साहेब सांगता की आयच्या संवसारांत आमी वांटेलपण शिका जाय. क्रिस्तांवपण जावन आसा हें. क्रिस्तांवपण म्हळ्यार सॅक्रिफिसाचें, त्यागाचें, वांटेलपणाचें. दिल्ल्यांत आमी घेता.
कोण पळय मुळी तेंच ते सांगता कोण पळय ग्रेस्त आसात तांकां रिती हातांनी ताणें पाटी धाडल्यान दुर्बळी आसात तांकां जायत्या देणांनी देवान भरलां देखून मुरी दुर्बळी स्त्री देवान तिका जायत्या देण्यांनी भरिल्लें जावन आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी ह्यो 3 क्रांती आमच्या जिवनांत घालूंक प्रयत्न करया. पयलें नैतीक क्रांती, आमचे थंय आसलो हंकार सोडून खालतेपण आमी शिकया. दुसरी सामाजीक क्रांती, आमी कितली दुर्बळी कितली किरकोळ जाल्यार देव आमचो मोग करता म्हूण आमी जाणा जाया. देव आमकां वयर उबारता म्हणलो भावार्थ आमचेर आसूं दी. आनी तिसरी क्रांती आर्थीक क्रांती, आमचे थंय आपलेसपण स्वार्थ सोडून आमी हेरांतय वांटेलपण आमी शिकया. तेन्ना खंडीत जावन आमचें जिवन मुरयेच्या जिवना बरी देवाक मानचें एक बलिदान जातलें. आमेन.